LED फिशिंग आणि बुल ट्रोलिंगाचेर केंद्र सरकारान तशेंच गोंय सरकारान बंदी घाल्या. फाटल्या दिसांनी हे काम बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्लें. ताचेर कडक कारवाय करून बंदी घाल्ली तरी आसतना गोंयांत भायले नुस्तेकार नुस्तेमारी करपाक येता म्हणपाची खबर मेळ्ळ्या. गोंयांत यंत्रणा सुविधा ना आनी ती आसपाची गरज आसा अशें मंत्री मायकल लोबो हांणी म्हळें. भायले नुस्तेमार बेकायदेशीरपणान गोंयच्या दर्यादेगेर येतात, तांचे कडेन शस्त्रां आसतात, देखून पुलिसांक लागपी संरक्षण करपी शस्त्रां सयत हेर बंदोबस्त करपाक जाय अशें तांणी सांगलें. बुल ट्रॉलिंग आणि LED lights which is banned by the central government and the state government after a study. हे जर बंद जायना नुस्तेंच मेळचें ना, येदे व्हडले स्टोरेज घालून कितें करपाचें. बुल ट्रॉलिंग फाटल्या दिसांनी चालू आसलें. वी टूक अ मिटींग विथ मिनिस्टर एंड डायरेक्टर ऑफ फिशरीज. बंद जालें परतून. आतां परतून चालू जालें म्हणून म्हाका काल कोणें फोन केलो. ते भायले बोटी येवन येता. आमचे कडेन मेकॅनिझम जाग्यार ना. मेकॅनिझम जाग्यार आसपाची गरज आसा. दॅट इज boats with police equipped on the boats with guns and all, because those people carry weapons who are coming to fish in Goan water. आमचे हे भियेता तेंकां. So you have to be equipped and you got to be in the high seas to stop illegal fishing activities happening within the coast of Goa.